थंय मोगाच्या भाव भयणीनो एका रेतीरेंत टोनी म्हणलो प्रिचर ताची टेस्टमनी दिवंक लागलो आनी ताणें म्हळें हांव भांगाराचो वेपारी म्हाका भांगाराचें दुकान आसलें आनी हांव ग्रेस्त मनीस जावन आसलो एक दीस म्हज्या दुकानांत चोरी जाली आसलें भांगार आनी पुरा चोरी जावन गेलें दीस उठच्या भितर सावकार आसलो हांव नौकार सोडून भिकारी जावन गेलो भांगार हाडन रीण दिवन रिणाक हांवें भांगार हाडन म्हज्या दुकानांत दवरलें सकडी चोरी जालें एका दिसा भितर एका राती भितर हांव भिकारी जावं पावलो म्हूण तो रडलो आनी तो भिकारी जालो देदेस्पर जालो पिडेन तो पडलो ते दाडा आस्पत्रेंत हांव थंय पळोवंक आयिल्ल्या ताच्या इश्टान ताका ह्या रेतीर मंदिराक हाडलो आनी ह्या रेतीर मंदिराक आयिल्ल्या उपरांत ताका बगलें म्हजें नीज भांगार हांगा आसा सक्रामेंत आसल्या जेजू दाखोवन तो म्हणलो म्हजें नीज भांगार हें म्हजें हेर भांगार हांवें वगडोंक पुरो म्हजें नीज भांगार हांवें आतां म्हाका मेळ्ळें म्हणून आनी ही टेस्टमनी दितना 6 जण म्हणाले हाचे लागीं आयले आनी ते कांगाल जावन गेल्ले टोनी टोनी तूं प्रिचर जाला गी तुज्या आंगडी रिगोवन तें लुटून येल्लें चोर नेल्लें ते 5 जण चोर आमी तें चोर नेल्लें टोनी म्हणालो इतलें भांगार खाली केलें तुमी आमकां घरां नातिल्लीं आमी जोबडा पाटयेंत आसलीं हांव हांगा मुंबय आमी 5 जाणांनी 5 सोडलीं फ्लॅटां बँड्रांत खाणेल्यांत आनी आमी तर उरले पयशे खाली गेले तुमी उरले पयशे आमी आमकां खालें करचें म्हूण कळोनात आमी डिसायड केलें खंय पळय इगर्ज्यो तिके पोरण्यो पोरण्यो आहात थंय व्हरून आमी ते पयशे ते इगर्जेंक हे 10-12 इगर्जेंक आमी दिल्यात म्हणाले आनी तुवें पुरा भांगार वगडयल्या रे तुका समाधानान तूं आसाय इतलें पुरो आसून आमकां समाधान आमचें काळीज खांत येता म्हणाले क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो 15 वर्सांच्या प्रायर फकत 15 वर्सांच्या प्रायर एक तरणाटो भुरगो म्हणटा आवय बापायडे मम्मी डॅडी ह्या संवसाराची तुमी म्हज्या नांवार केली आस्त पळय ह्या आस्तींत म्हाका खरें समाधान मेळना म्हाका समाधान मेळटा थंय जेजू थंय सक्रामेंत आसल्या जेजू थंय म्हाका आतां थंय वसाचें देखून म्हाका तुमी रिलिजियस बेस विंचून काडून म्हाका सोडा म्हणलो आनी तो तरणाटो जावन आसा फर्डिनांड म्हणल्यार नांव आसो ताका फ्रांसिस्कान वर्दी सरवाल्या उपरांत सांत आंतोनी म्हूण नांव ताणें नांव घेतलें ताचें बावतिजमाचें नांव फर्डिनांड म्हणून तो पोर्चुगालाच्या लिझबन म्हणल्या शहरांत एका मांथनाच्या कुटुंबांत तो जल्मालो आनी ल्हानपणी आवय तावन ताका चड भक्त्यो देवा थंय पयत पुस्तकां थंय मागण्या थंय भक्त आयिल्ली ताच्या आवय बापाय तावन आनी ह्या मागण्यांत आवय बापाय तावन प्रेरेपीत जाल्लो वो भुरगो सेमिनारीक वचोंक तांची परवानगी सरता आनी आवय बापाय ताका दान दितात वो सेमिनारीक सरवता 15 वर्सांच्या प्रायर क्रिस्त थंय मोगाच्यानो सांत आंतोनी वो सेमिनारीक रिगिल्ल्या वेळार तो थंय लागशीर आसल्या आगोस्तीन वर्दीच्या एका सेमिनारीक तो रिकता आनी थंय लागींचो आसा देखून ताची सैरी दैरी हाका पळोवंक येता कित्याक म्हळ्यार वो लोकां मोगाळ भुरगो वो ताका पळोवंक ताची इश्ट आनी ताची काजन्स आनी ती सगळीं येतात आनी त्या दाडा हाका काही मोड ना ताणें येवचें कित्याक म्हळ्यार सगळो दीस आसो तांचे कडेन उलोवन येता देवाक दिवचो वेळ हांव हांकां दिता न्ही म्हूण तो करगता आनी सुपिरियर कडेन दिमी घाल मागता फादर सुपिरियर म्हाका ती हळ्ळेंत एक फ्रायरी आसा म्हूण हांवें आयकलें हे कोवेंत आसा म्हूण आयकलें म्हाका त्या रानांतल्या कोवेंताक मागण्याच्या घरा ट्रान्सफर करा म्हूण मागून खणयता सुपिरियर इतल्या संतोशान भरतागी सांगचें नाका त्या रानांतल्या कोवेंताक धाडिचें जाल्यार सुपिरियराक दुसऱ्यांक वर्गावण करचें जाल्यार व्हडली तकली पडा पडटा जाली कोण वचूं आयकनातले चकडां पेंटेन जाय
गम्मट जेवण मेळटा मांस मछली मेळटा पेंटेन थंय खालें मेळटा कोण वचोंक एकानातले अपराध आतां त्या वो विचारतना ताका दुसऱ्या दिसात एका गाडये रिक्षार बसून थंय धाडटात आनी थंय गेल्लो तो कोणी ताका डिस्टर्ब करूंक घेना सगळो दिसी मागण्यांत तो आनी देवा सावन तो करशिता जेवता थंय करशिता तो आनी थंय त्या जाग्यार तो आसतना थंय एक दीस 5 जण फ्रांसिस्कान फ्राद मोरक्को वचोंक त्या वाटेन येवन थंय रात जातना विचारतात हांगा खंय म्हणी ह्या रानांत खंय म्हणी कोवेंत आगे म्हणून तेजो लोक सांगता हांगा एक आगोस्तीन वडदीचें कोवेंत आसा म्हणून आनी थंय पार्लर बॉय म्हळ्यार पार्लराचें पळोवन काडूंक गेस्टांक पळोवन काडूंक आयल्या सैऱ्यांक सुदारसूंक तें काम फर्डिनंडाक दिल्लें आंतोनीक दिल्लें आनी थंय तें काम बऱ्या तरेन करता आनी हे 5 जण काळे लोप घालून पुडी रंगाचे लोप घालून कोडदां बांदून हे येतात सांगाता बसून मागणे म्हणटात आनी सगळो दीस राती मुसोर ते मागण्यांत आसात तांचे लागीं हो विचारता तुमी कोण म्हूण विचारता आमी फ्रांसिस्कान आसिसीच्या सान फ्रांसिसाचे भाऊ तुमी खंय येतात आमी मोरक्कोक जेजूची सुवार्ता दिवंक येता मोरक्कोंत पुरा थंय जेजूची सुवात ह्या पवित्र पुस्तकाचो उजवाड बावडता उजवाड दिल्लो कोणें ना देखून आमी थंय येता म्हूण सांगतात हाका इतलो संतोश जाता वो म्हणटा फाटी येताना तुमी केदाळा फाटी येतात आमी केदाळा येता म्हणून आमकां कळीत ना देव केदार स्वामी आमकां केदाळा फाटी हाडटा पळय केदाळा आमी येता तर तुमी येताना ह्या कोवेंताक येवन वचा म्हणटा जायत म्हूण येतात एक 15 दीस जाल्या उपरांत गांवांत सगळो लोक राखो रावला मार्गार कित्याक म्हळ्यार ह्या 5 जाणां फ्रांसिस्कान आमच्या वड्डीच्या याजाकांक जुशी मारन तांचे लोब कोडदांव त्याच गाडवाच्या पाठीर घालून ती गाडवां ते लोबान येतात हांकां माट्टीर मारलां थंय मुस्लिमांनी थंय माट्टीर मारलां आनी तांचे लोक ह्यो लोक तांकां मान दिवंक ह्या 5 जाण याजाकां मान दिवंक त्या गांवचो गवळी बाप आनी याजाक धार्मीक भयणी आनी सगळो लोक थंय पेंट्यांत जमो जाला हें पळोवन फर्डिनांड थंय जमता आनी थंय वचून तें पळयता तो पळयतना प्रेरपण जाता इतलें प्रेरण मेळटा हांव त्याच वडदीक येता म्हाका त्या मोरक्कोक वचून अशेंच जायचें जेजू खातीर हांवें मराचें म्हाका डायबिटीजांत ब्लड प्रेशरांत कॅन्सरांत म्हाका मरोंक नाका म्हाका जेजू खातीर सुवार्ता दिवन हांवें सुवार्ते खातीर जीव दिजें म्हणून तो बैसर येता आनी त्या दाळा परवानगी सारता आनी परवानगी विचारता ह्या फ्रांसिस्कान वडदीक येवं आनी तो फ्रांसिस्कान वडदीक ताका परवानगी मेळटा आनी सान फ्रांसीस ताका ताच्या वडदीन घेता आनी ताची आशा पूर्ण जाता तोय मोरक्को वचोन बैसरता आनी वाटेर येताना ताका मारेकार पिडा येता सोम्याक कुशिनांतली ताणें थंय वचोन मरची सोम्यान ताका आनीक मिसांव तयार केल्लें देखून कठीण पिडेन पडटा आनी ताचें तारू फाटी येता ताणें आसलें तारू कठीण वारें वादळ देखून फाटी येता आनी इटेली गांवच्या लिस्बनांत हांवन इटेली गांवच्या सिसिलीक थंय फाटी येता आनी थंय एका कोवेंतांत फ्रांसिस्कान कोवेंतांत वो रिगता आनी थंय ताच्या उपरांत सान फ्रांसीस ताका उरल्या एका गांवांत धाडटा पादुआ म्हळ्यार एका गांवाक तो धाडटा सान फ्रांसीस ताका थंय धाडटा आनी थंय तो ताचें मिसांव काम करता आनी थंय तो एका फ्रायरींत एका ल्हान गांवांत तो एका ल्हान फ्रायरींत आसता आनी ताचें तालेंत कोणाक कळीत ना तो रांदपाच्या कामांत फुलां तोड्याच्या कामांत वडतांत गार्डनांत झाडच्यांत असलीं कामां करनाचें पूण खरें काम केल्यार तो मागण्यांत मग्न जाता मागण्यांत मग्न जावचें हर एकलोय तो पळोवन ते विटमीत जातात आनी हें पळोवन सक्कडी वो एक सादारण प्राद म्हूण सांगून लेखतात आनी एक दीस फोर्ली म्हणल्या कोवेंतांत आसतना फोर्ली म्हणल्या गांवांत एका कोवेंतांत आसतना थंय फ्रांसिस्कान भावांक वोड आसली आनी वोड दिवन गवळी बापा आयिल्लो आनी कितल्यागे म्हयन्या पयलें एका प्रसंगदाराक सांगलें तुवें येवन ह्या वोडदीच्या मिसांत तुवें प्रसंग दिजें म्हणून आनी थोड्या कारणाक लागून तो प्रसंगदार थंय येना मिसाक वेळ जालो प्रसंगदार ना त्या जाळा प्रोन्शियल वडील तो येवन सांगता हाचे लागीं कोणी एक लोक भाव शिकप्यांक आसा जाल्यार एक सरमाव सांगा
गोळी बापाक शर्मा सांगना खंय तुमी सांगाचे खंय आमकां सांगलें तें आनी तो प्रसंगदार येवन म्हणटाना कोणूच सांगू मुखार तयार नात सक्कडी भियेतात आनी तेन्ना सांत आंतोनी मुखार येता हांव प्रसंग दिता म्हणटा आनी तो कुजनान काम करतालो तो आयदनां धुतालो थंय जावन हात धुता तो लोक गणखाण येता आनी येवन प्रसंग दिता ताची वांजेलाची उतरां ती सुडाळ उतरां आयकून प्रोविन्शियल बाप गोवळी बाप थंय आसलो बावटी लोक इतलो संतोश पावता की अजा पावता आनी आसीस सान फ्रांसीस ताची उतरां आयकून ताका थियोलॉजी शिकोवंक मुसले शिकप शिकोवंक धाडटा आनी थंय तावन पाटी आयिल्लो शिकोवन जाल्लो शिकप जोडून पाटी आयिल्लो सांत आंतोनी व्हरतो प्रसंगदार जाता एक दीस सांत आंतोनी ताच्या इश्टाच्या वत्ताक लागून ताच्या तोटाक येता ताका इश्टाक व्हडल्यान तोट आसलें आनी त्या तोटाक वचून जाल्यार ताच्या इश्टा सांगता जेवता आनी ताका बरें कूड दिल्लें वो राती मागणें करता वांजेल काडून मागणें करतना बाळक जेजू ताच्या वांजेलार येवन खेळटा ताच्या वांजेलार येवन रावता उबो रावता आनी सगळें घर प्रकाशता त्या दाळ तो इश्ट उठटा खंय उजो म्हणी लागलो की ताच्या घराक म्हणून उठोन पळयतना तें चावेचें बिड्डे आंबळे चावेचो बुराकान तो भितर पळयता रुमा भितर पळयतना बाळक जेजू ताच्या वांजेलार आसतो तो पळोवन अजाप पावता जेजू थंय आसलें ताचो मोग जेजूची आसलो व्हरतो मोग पळोवन जेजू ताच्या मागण्या वेळार ताका दिश्टीक पडटा ताचें दर्शन तो दिता सांत आंतोनी वोडयेक नावाडीक प्रसंगदार जाता तो बावार्ता विरोध सिझमॅटिक्स एरेटीक आमच्या कॅथोलीक बावार्ता विरोध प्रसंग दिवन आसले अपप्रचार करनासले आनी इगर माता दोन वांटे करूंक बिगर मातेच्यो विदोळ्यो करूंक हे मनीस बैसरले थोडे एरेटीक बैसरिल्ले तांच्या विरोध सांत आंतोनी झूज म्हणटा मांजेल काणून हळ्ळे हळ्ळे वचून गांवान वचून देवाचे उतार पयस सभेची पवित्र सतां आसा तशी तो लोकांक शिकयता आनी लोक धर्म सोडून गेल्लो ह्या पांगडांनी ताका पयस व्हेल्ले तो लोक तो फाटी येता आनी इगर्ज मातेक आयिल्ले ही दोशी उण्यो जावंक सुरू जातात आनी लोक परतून बावार्ताच्या उजवाडाक फाटी येतात या पयन जायते पयन करता तो ह्या मिसांव कामा खातीर सांत आंतोन इतलें पयन करता की सांगचे नाका ह्या पयना वरवीं तो कठीण नित्राण जाता अस्कतो जाता आनी 30 आनी 100 वर्सांच्या प्रायर त्या कठीण उस्वासाचे तोंदरे जावंक सुरू जातात ताची भलायकी बिगडली आनी विश्व घेवंक विश्रांती घेवंक तो एका तोटांत आसच्या एका लागसरसच्या गांवांत आसच्या एका तोटांत ताच्या इश्टाच्या घरा तो वेता आनी थंय विश्व घेवंक ताचो वडील ताका थंय धाडटा दोग जण फ्रादी ताच्या सांगाता येतात आनी एक दीस तो म्हणटा ना म्हाका पाटी कोव्यांताक व्हरा मोरये मायेच्या कोपेला लागीं म्हाका व्हरा म्हाका पाटी व्हरा म्हणटा आनी ताका न्हिदोवन ताका कोव्यांताक पाटी हाडटना ताका न्हिदोवन उस्वास काडूंक जायना देखून ते बसयतात म्हूण व्हरतले मनीस ताका बसयतात आनी बसयला तक्षणान तो कंथारां गायता देवाच्या महिमेची कंथारां गावन तो येता आनी कंथारां गावन येता आसतना ताका कोव्यांताक हाडटात आनी मोरये मायेच्या पांया लागीं हाडिल्ल्या वेळार तो न्हिदोवंक अपेक्षिता आनी तो न्हिदतना मोरये मायेच्या उस्क्यार तो ताची तकली दवरता आनी जेजूच्या हातांत सर्गींच्या देवा बापाच्या हातांत ताचो जीव तो ताचो उस्वास तो भेटयता क्रिस्त थंय मोगाचे न्हू ताका निकेपी न्हू 30 आनी 2 वर्सां उपरांत 32 years आफ्टर 32 years 30 आनी 2 वर्सां उपरांत थंय ताच्या मरणाच्या नंतर ह्या 30 आनी 2 वर्सां म्हणसर व्हडलो लोकां जमो ताच्या पोंडा लागीं येता आनी मस्त जपां घडटात देखून वडील बाप व्हडदिसो वडील बाप फ्रांसिस्कान व्हडदिसो वडील बाप व्हडली एक ताच्या मानाक व्हडली एक बेसिलिका बांदतात पाद्वांत आनी ताचो पोंड उक्तो करतात 30 आनी 2 वर्सां उपरांत निके पोवन 30 आनी 2 वर्सां जाल्ल्या उपरांत पोंड उक्तो करून ताचें कितें रेलीक आसा जाल्यार थंय व्हडल्या बेसिलिका व्हरूंक थंय लोकांक ती
प्रदर्शनाक दवरूंक ते पोंडूच दिताना ताची कूड सगळी कर्ग घाल्ली तांकां दिसता. सगळी कूड करगोवन गेल्या पूण कट्टें आनी तोंड ते करगलां. कट्टें आसा मांस आनी करगलां पूण कट्ट्या भितर जीब फ्रेश ताज आसली पळयता. आनी त्या दाळा जनरल मिनिस्टर म्हळ्यार ओडदिसो मुखेली जावन आसलो सांत बोनावेंचर तो येता. ताची कूड ताची ती जीब हातीक घेता. करगणांतली ती कुसानांतली ती ताज जीब ताच्या हातांत घेता. देवा खातीर उलयल्ली देवा पासत वापरली ती जीब कुसोनांतली पळोवन सगळी संतोश पावतात. आनी बोनावेंचर ती जीब हातांत घेता आनी म्हणटा ही उतरां तो म्हणटा देवाची ह्या वगळेक निरंतरी गायिल्ले हे पवित्र जिबे देवाक निरंतरी वाखाणिल्ले हे पवित्र जिबे देवाक वाखाणूंक येरांक शिकयल्ले हे पवित्र जिबे येरांक आशिर्वादीत केल्ले हे पवित्र जिबे देवाक तूं कितली मोला दिगी म्हणून आज आमकां कळीत जालें. देवाक तूं कितली मोला दीक म्हणून आज आमकां सगळ्यांक दिसता म्हणून तो वडील म्हणालो. आनी ती जीब काडून व्हरून थंय वयल्या बेसिलिकान दवरल्या. आजुनूय ती आसा आरशाच्या पेटेन ती वयर दवरल्या. देवाची स्तुती केल्ली देवाचें उतार निरंतरी वाचून ती येरांक प्रसार केल्ली ती जीब देवाक मुखार मोला दीक ती जाली. ती कुसोंक सोडूना ती आजुनूय आसा. सांत आंतोनी खंय गेलो थंय खंय ताणें प्रबोधन केलें खंय ताणें प्रसंग दिलो थंय अजापां घडलीं. सामार्काच्या वांजेलांत 16वा अध्याय 20वा श्लोकांत म्हणा शीस देवाचे उदार प्रगट करीत गेल्ल्या वेळार थंय खंय गेले पळय थंय खंय वावुरले थंय प्रसंग दिले पळय आनी थंय जेजू तांचे सांगत आसलो आनी अजापां थंय घडलीं सोम्यान तांचे शिकोवन तीर केली म्हणून. तशेंच हे उतार आमी सांत आंतोनीक सरी करयेत. कित्याक म्हळ्यार तो प्रबोधन करून गेल्ल्या वेळार थंय असर्यां जालीं. मोगाच्यानो लंडनांत एक याजाक भुरग्यांक खेळोवच्या खातीर दोवे बेलून फुंकून तातूंत इलिया म्हणलो गॅस म्हळ्यार हळू गॅस तो इलिया म्हणलो गॅस भरून तो बेलून वयर सोडटालो. बेलून पुरो दोवे बेलून वयर येताना भुरगीं आसतेलीं ती गोरी भुरगीं. थंय एकलो काळो आफ्रिकाचो काळो भुरगो आसलो. तो फादरा बालागे म्हणटा फादर फादर हे दोवे बेलून वयर येतात काळो बेलून पुंकल्यार वयर येता गी काळो बेलून वयर येता गी म्हूण. आनी फादरा म्हणालो म्हज्या पुता भांगारा तो बायलो काल्ल्यार न्ही वयर वरसो त्या बेलूना भितर आसचें बेलूना भितर कितें आसा गी तें वयर व्हरता म्हणालो. ಎಂತ सांत आंतोनी दुबळ्यांक सांगलें. दुबळ्या लोकां थंय गेलो आनी म्हणालो तो आमी दुबळींगी ग्रेस्तगी व्हडलें घर आसा गे व्हडलें कार आसा गे हें देवा मुखार मोला दीक न्हय हें देवा मुखार चड गरजेचें न्ही. देवाक मोला दीक आमच्या काळजा भितर कितें आसा तें आमकां वयर सर्गा व्हरता म्हणून असली सरमाव ताणें दुबळ्यांक ताणें शिकयलें. आनी जायतो लोक काळजा भितर मावल्ल्यां घालून वांजेलाची मावल्ल्यां घालून सर्गाक दिश्ट घालून आज ते सगळी सोम्याच्या त्या दिसांतून आज पर्यंत लोक सांत आंतोनीची ही उतरां काळजांत दवरून जिणी बदलून जेजूच्या वाटेक आयल्यात. देखून तो खंय गेलो गी खंय प्रबोधन दिलें गी थंय जेजून ताका थीर केलो. ताच्या सरमावाची उतरां थीर केलीं. 2 अजापां ताणें घडिल्लीं तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. एक आवय ताचो सरमाव आयकूंक आमच्या गांवांत सांत आंतोनी आयला ताचो सरमाव आयकचे म्हणून आशेन दवली पूण ती फाटी आयली कितें म्हळ्यार तिचो 1.5 वर्साचो 2 वर्सांचो पूत न्हिदुल्लो आनी ताका न्हांवंक म्हणून तिणें उदक तापोवन दवरलें. रान्नीर तें उदक सळसळटालें. तिका भायर येताना बगलें वो चरको खंय उठा जाल्यार या उदकांत सळसळच्या उदकांत हात घालून किरेय जाल्यार म्हजी गत कितें आसा तो एक चरको म्हाका म्हणाली जाल्यार म्हाका सांत आंतोनी आसा वो भुरगो उठोना आनी अर्द घंटो उठचो ना म्हणाली. मागणें केलें आनी गेली. ही फाटी येताना कालें पळोवचें ही बाग सरमाव जालो फाटी आयली दोवणी आयली घरा भितर बागेल काडून पळयताना वो चरको त्या सळसळ्या उदकांत हात घालून किरेयता पूण हात काही हें जावना एकच एक पडना. उदक सळसळटा आनी भुरगो हात घालून किरेयता हाताक पडना.
ही खबर ती सगळ्यांक थिटसिता हांव देवाचे उतार आयकूंक गेल्ल्या वरवीं म्हजो पूत उठलो जाल्यार सडसड उदकांत हात घालो जाल्यार आळे काही जावना ताका हें एक अजाप. दुसरें अजाप जावन आसा तो एक व्हडलो दुडवासो मनीस आसलो त्या गांवांत आनी तो दुबळ्या लोकांचे पुरा काजारागी भुरग्यांच्या चिकपागी कुडकां कांगणां आनी नग आडाव दवरतलो आनी कठीण वाड घालतलो. तांकां फाटीं काडूंक जायनातलें तें नग तोसूं दवरतलो. अशें तो बारीक ग्रेस्त मनीस बारीक बदीक आसलो मनीस तो जाल्लो. सांतांतून येता तुजे लागीं पेटयेंत इतलें भांगर आसा गी तें कोणाचें त्या दुबळ्यांच्या फाटीं दी तुका तें उणो करचो ना म्हूण. तो म्हणटा ना हें भांगर म्हजें हांव दिना म्हणटा. त्या जाल्यार सांत आंतोनी म्हणटा एक दीस येतलो तूं मेल्यार तुजें काळीज तुज्या कुडींत आसचें ना त्यात तूं तुज्या भांगर दवरलां पळय दुबळ्यांच्या लोकांचें पुरा नग दवरलाय न्ही त्या तुजें बदीक आहा पळय त्या डब्या भितर त्या व्हडल्या पेटे भितर आसतलें म्हूण सांगता. थोडे युवक हें आयकतात. सांत आंतोनीन सांगून 8 दिसांत तो ग्रेस्त मेलो मरून जावन तेजें मरण जालें. पूण हे 10 जण युवक मेळ्ळे सांगता सांत आंतोनी अजापांचो वय म्हणटात न्ही ताणें अशें त्या ग्रेस्त मनशाक म्हणलें तूं मरा जाल्यार तुज्या कुडींत त्या पोंडांत तें काळीज आसचें ना तें तुज्या पेट्यांत आसतलें म्हणून. देखून ते येतात घरा वचून पेट पळोवंक तांकां जायना देखून ते येतात राती येतात मध्या रातीर वचून ताचो पोंडूस दितात निके पिल्या राती वचून पोंडूस दितात ताचें अर्दें उक्तें करतात. पळयतना ताच्या अर्द्या भितर सक्कडी पोपीस आनी पुरो आसलें काळीज ना ते तशेंच दांपतात आनी माती दांपून ते घरा येतात. घरा येवन जाल्या उपरांत ताच्या बायले कडेन सांगतात तुजो तो पयशांचो आस्तीचो डब्बो आहा पळय ताचो तो एक उक्तें करून पळय भांगराचो डब्बो बदीकाचो डब्बो म्हूण. आनी ती पेट उक्ती करतना त्या भांगराच्या मदें कांगणा मदें नगां मदें हें काळीज हाचें काळीज त्या डब्या भितर आसा. तिसरें एक तुमकां सांगचें जाल्यार एक आमकां सेबींचें कॉपेल मोडून पडुल्लें ते रिपेरी करचें म्हण ताका मस्त दुरस्ती करचें म्हणून बार्याश येतालो ताका थोडी वयर पाक्कास जाय जालें लांकूड जाय जालें. देखून एका ग्रेस्त मनशान ताका एक व्हडलो रूख कातर व्हर म्हणलो आनी रूख एका मनशा धरून कातरयलो. तो आतां कोयता लागीं मरीचे कसो व्हरचो तें म्हणटाना सांजेर एक गाडी आयली व्हडली बैलाची गाडी तुज्या गाडयेर खाली येता न्ही देखून यो वो रुखासो हे कुडको तांदूळ घाल आनी वर चीन म्हाका तें आमकां कॉपेल हांवें सोमाकरीचें म्हणटा. ते जाल्यार म्हणटा ना ना कित्याक जायना 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 म्हणटा. आसो पूत फाटल्यान काम करन न्हिदलो वो रयत गाडी दोंडयतालो पूत न्हिदलो आळे म्हजो पूत ताचें मेला तो ताचें मन फाटल्यान आसा सोड म्हणटा आनी व्हरून येता. आनी घरा पावल्या उपरांत पुता उठयता उठ रे पुता म्हूण पूत उठाना पूत मरण पडलो. मागीर तो सांत आंतोनीक दोन येता आनी पांयांक पडटा एक येवन म्हज्या पुता उठय म्हणून. सांत आंतोनी येवन ताका आपडटा आनी तो उठोवन बसता. ही अजापां सांत आंतोनीन शी ताच्या जिवा मनांत केल्ली. क्रिस्ता ते मोगाच्यानो आज ताचें फेस्त आचरण करतना ताचे तावन आमी एक या 2 संगती शिकचें अनुकरण करचें भोव वाजबी म्हूण म्हाका भोगता. एक जावन आसा देवाच्या उतरांचो मोग. देवाचें उतर तो हर एक दिसा वाचतलो ध्यान करतलो आनी तो म्हणटालो इट इज ए लव लेटर म्हणटालो प्रेमा पात्र. पयत पुस्तक जावन आसा प्रेमा पात्र देवाचें लव लेटर आमकां ताचो मोग तें आमकां कळीत करता. हर एकल्यानी देवाचें मन देवाचें काळीज जाणा जायचें जाल्यार पयत पुस्तक वाचिचें म्हूण सांगतालो तें एक. आनी दुसरें जावन आसा ताचें मागणें कठीण तो मागण्यांत ध्यान करतलो आनी मागण्याचो म्हणटालो रिचार्जींग म्हणटालो आमचें काळीज रिचार्ज करचें नातल्यार तें खंयच्या उपकार ना म्हणून. मोबायल रिचार्ज करनातल्यार तें उपकार ना मागण्याच्या घडये आमचें काळीज रिचार्ज करचें म्हणटालो तो. आनी तें जावन आसा मागणें जावन आसा देवाच्या मोगांत देवाच्या मोगाच्या सत्तेंत आमचें जिवीत रिचार्ज करचें. आनी तिसरें जावन आसा सेवा. क्रिस्ताचे मोगाच्यानो सांत आंतोनी प्रख्यात जाल्लो दुबळ्यांची सेवा करन आमच्या तांकी प्रमाणे सेवा करन सांत आंतोनीचें अनुकरण करन देवाच्या सुवार्थेचें जिवीत जियोंक तशेंच मागण्याचें जिवीत जियोवन जेजूच्या त्या सुवार्थेच्या वाटेन चलोवन सांत आंतोनीन जोडिल्लें तें भाग आमी जोडूंक पावूंक आमी सांत आंतोनी आमकां प्रेरण जावं दी. आमेन.